Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर मतदारसंघ आरक्षित आसचे म्हूण सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकार हायकोर्टात गेला. प्रसादाच्या आदवोगादान आर्ग्युमेंट घालो तो असो. विधानसभेत सुवातींचे आरक्षण मेळचे म्हूण ही याचिका. 2001चे जनगणने प्रमाण अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 2%, जमातींची 12%. एससीची 2% लोकसंख्या असूनही तांकां विधानसभेत एक सीट राखीव. एसटी जमातीक मात 12% लोकसंख्या असूनही सुवाती आरक्षित नात. अश्योच याचिका हे आदी 2008 आणि 2013 घाल्ल्यो. अधिकारिणीक तांचेर विचार करूंक सांगिल्लो, मात केंद्रीय वेंचणूक आयोगान आरक्षण लागू केल्लें ना. 2021 परत असो अर्ज वेंचणूक आयोगाक केल्लो, तोय भायर मारलो. संविधानीक व्यवस्था असूनही अनुसूचित जमातीक विधानसभेत आरक्षण हक्क मेळूंक ना. निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या. मंगळारा वेंचणूक आयोग केंद्र सरकार आणि गोंय सरकाराची बाजू हायकोर्टात आयकतलो. प्रुडंटा खातीर हायकोर्टांतल्यान सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.